ऐकलं की माविन स्टेटमेंट केला हांगासर तेंची झगडी जाली कितें मिटिंगे म्हणून तेणी म्हटलं की लोकांनी तेंच्यांनी म्हटलं की माविनान माफी मागपाक जाय म्हटलें तेंच्यांनी. सो एकंदरीत मिनिस्टर माविन गुदिनन म्हणला टॅक्सी हे आसा पळय ऑपरेटर आसा ते डिजिटल प्लॅटफॉर्माचेर येवपाक सोदिना कित्याक ते आपले स्वताचे इनकम लिपोवपा खातीर अशें करता म्हणून. पळय कितें जालां जाणा आयज सकाळीं मॉविन गुदिनोन एक स्टेटमेंट गेलो आनी विचित्र तरेचो स्टेटमेंट म्हाका तरी दिसलो कित्याक आमी जे टॅक्सी ऑपरेटर जे आसा ते आमचे टॅक्सीचे खुबशे ओनर्स जे आसा तेंचे कडेन आमी कॉन्स्टंट टचान आसा आनी ते आमकां खूब कितें सांगता. पूण त्या दिसा मिटींग जाली ती पासून आमकां इन्फॉर्म केल्ली पूण आमकां ऑफिशियली फ्रॉम गव्हर्मेंट आमकां ती मिटिंगेची कांय सांगूना म्हणून आमी मिटिंगेक पावना. पूण जेन्ना मॉविनान असो स्टेटमेंट गेलो की झगडी जाली थोडे जाण बोवाळ करपाक लागले आनी 4-5 जाणूच जे आसा ते अगेन्स्ट आसले बाकी सगळे रेडी जाले. हितून अशें दाखोवंक सोदता की हो मॉविन गुदिनो इतलो जो सेन्सिटीव इशू टॅक्सीचो इशू आसा हो ताका पातूय पडलेलो ना. लोकांचो आयज पोटा पाणयाचो प्रश्न आसा. आयज अशें जाल्लें आसा की आपणाची पोटां भरली म्हणटकूच जे लोक जे सामान्य जनता आसा जे आयज ते टॅक्सीचेर जगता तेंची कुटुंब जे आसा ते टॅक्सीचेर जगता तेंचे मातूय पडलेले ना. आनी एक डिमांड जो घातलेलो तो म्हटल्यार जे गायडलायन्स जो टॅक्सी ॲप एग्रिगेटराची जी गायडलायन्स आसा तेजो तो ड्राफ्ट जो हाडलेलो आसा तो स्थगीत करपाचो तो स्क्रॅप करपाचो. सो प्रत्येक वेळा हो मॉविन गुदिनो आसा तो ब्लेम गेम खेळटा की टॅक्सीकारांची चूक जाल्ली आसा हें ते सांगता आनी तुमी तांकां परत आपोवन हाडटा पिशान काडूंक सोदता आनी परत तांकां घरांत हाडटा. आनी आयज जशें टॅक्सीकारांनी एक डायरेक्ट ओपनली सांगलेलें आसा की मॉविन गुदिनोन चूक मागपाची खरेंच तेणें चूक मागपाची गरज आसा कित्याक आयज ताका मनमानी करपाची संवय जाल्या. एवरी टायम आमी पळयता की तेजी अशी स्टेटमेंट आसता ती लोकांक डायरेक्ट गोंयकारांक सामकें कातरून उडोवपाची म्हणल्यार तांकां सामको काबार करपाची अशी स्टेटमेंट आसता. आयज ते बाबडे लोन काडलेलें आसा टॅक्सींचेर तांकां आयज परवडना अशी परिस्थिती जाल्या आनी ते धरून ते ह्या प्रोटेस्ट जावं डिपार्टमेंटांनी वचून नाचप कंप्लेन्स घालप हितूनूच आसा. सो ते जोडटले केन्ना आपणाच्या भुरग्यांक पोसतले कशें. सो ही परिस्थिती मॉविनाक तरी दिसून येना. मॉविन आपणाच्या हितून खुशेन आसा उमेदीन आसा आनी तो आयज सत्ता जी आसा ती सुशेगाद भोगता. पूण तुका दिसना की टॅक्सीकारांनी डिजिटल ॲपाचेर येवचें म्हणून. पळय कशें आसा हें सगळें येवपाक आनी सगळें हाडपाक सरकारान तशी यंत्रणा लावपाक जाय. आतां इतले म्हयने जाले पळय एवरी एसेंब्ली आतां एसेंब्लीचे एक दीस फाटीं कोण सरकार हांकां आपयता तितून ऑपोजिशनाचो खंयचोच आमदारांक आपयना ऑपोजिशन मेंबरांक आपयना. ते फक्त सडनली तांकां आपयता कितें का ते कोणाक कांय खबर ना. त्या मिटिंगेचो अजेंडा कितें तेंच कोणाक कांय खबर ना. 2 गोश्टी तांकां सांगता परत धाडटा तेंचेर डिस्कशन जालें म्हणटा. एवरी टायम हेंच जाता. आनी कितें हाडपाक जाय डिजिटलायज करपाक जाय आनी कितें करपाक जाय. आतां हांव थोड्यां कडेन तेंचे कडेन उलयल्लो ते म्हणपाक लागले हय थोडे पद्दतीन आमकांय डिजिटलायजेशन हितून येवचें पडटलें. पूण ताका लागून तांकां कशें कॉन्फिडन्सान घेतलें कशें तेंचे कडेन उलोवणूक जातली आनी कितें हाडटले ते एक मागता की एक फिक्स रेट सगल्यांक नेमची जो ॲप एग्रिगेटर आसा जावं जे लोकल टॅक्सी ऑपरेटर्स आसा हे सगल्यांक एकूच रेट आसपाक जाय. सगल्यांची रेट डिफर जावपाक जायना हें तेंच्यांनी डिमांड घातलेलो. पूण हो पासून तेंचो डिमांड आयकोंक ना. सो हितून इतलेंच कळटा की ट्रान्सपरन्सी ह्या सरकारान ना. अकावंटेबिलिटी जी दवरपाक जाय सरकारान ती ह्या सरकाराक दवरपाची ना. तांकां आपणाचो कितें भत्ते आसा ते भत्ते फुलफील करपाचे आसा आनी जाय तशी हें सेक्टर जो आसा तो काबार करपाचो. मिनिस्टराचो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंट्रस्ट आसा. डेफिनेटली मिनिस्टराचो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंट्रस्ट आसा आनी तुमी पळयता की आमी तेंचे कडेन डिटेल मागलेली की कितले टॅक्सी ऑपरेटर्स जावं हे आसा लोकल ऑपरेटर्स ते म्हणटा ते कितले नोटिफायड एअरपोर्टांचेर आसा. दाबोलीम एअरपोर्ट आसूं जावं मोपा एअरपोर्ट आसूं कितले जाण सारके नोटिफायड आसा. एक टायमार जे बोर्ड घालता ॲप एग्रिगेटरांक सपोर्ट करता आनी कोणाक सपोर्ट आयज लोकल जे टॅक्सी ऑपरेटर ते सफर करता आनी कितलेशे तेंचे हेजिटेशन्स चालू आसा प्रोटेस्ट चालू आसा. तेंच्या वांगडा रावचे सांडून आयज सरकार जो आसा तो ह्या ॲप एग्रिगेटरां वांगडा रावता आनी ताका लागून म्हाका दिसता तांकां पयलीं कॉन्फिडन्सान आनी लोकांकूय कॉन्फिडन्सान घेवचें आनी ते जावनूच जी गायडलायन्स प्रॉपर गायडलायन्स आसा ती आवट करपाची. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.